सदांच घाल झाली सर्गी कुरो जोडून पावली जय जय मोरये पोडव्यांचे गायन जय जय राणी जेजूचो सन्मान जय जय मोरये भेटोव्या नमन जय जय राणी जाव मान भोवमान जय जय मोरये पोडव्यांचे गायन जय जय राणी जेजूचो सन्मान जय जय मोरये भेटोव्या नमन जय जय राणी जाव मान भोवमान. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. शांती तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. मोगाळ भावां भयणीनो, भारताच्या पवित्र सभेक आज दोडत्या संभ्रमाचो दीस. मरिये मायेक कुडी आत्म्या समेत सर्गार घेतलो दाबाजो आनी सांगतास भारत मातेक स्वतंत्र लाभलोलो दीस. संभ्रम दोडतो तरी संदेश एकच, स्वतंत्रायचो. कुडी आत्म्या समेत सर्गी पावल्या मरियेतय सोडवणेचें काम संपूर्ण जाता. ती संपूर्ण स्वतंत्र जाता. शेकट्यांत आवनो परक्यांच्या हाताखाल आसल्या भारत मातेक सुडका मेळोन ती स्वतंत्र जाता. हो दोडतो संभ्रम आचरण करून देवाक अर्गां दिता आसतना आमी भेटोवचें बलिदान देवाक मानव सारकें जावच्याक घडीभर आमच्या पातकांची दूख आमी दर्या नितळ काळसान ह्या पवित्र बलिदानांत वांटेली जावच्याक आमकांच आमी तयार करया. हांव पातकी सर पदवेदरा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्हे हांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भगवान सदांच हांव पार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. आमेन. सोमी
महिमा देवा उंचरगी आणि शांती ताच्या इष्टां संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राया सर्वोद्वेदार देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका विनवता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वळखता सुमिया जेजू ख्रिस्त बापाच्या एकल्याच पुता सुमिया देवा देवाची शैली तू संसाराचे पाप काढताय आमची गागुत कर तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे इत्या पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थया सर्पद्वेदरा आणि ससनाच्या देवा निष्कळंक औंकवार मरियेक तुझ्या पुताच्या मायेक कुडी आत्म्याचे सर्गींच्या वैभवाक तुवें उबारवेली आनी हे परी आख्या पवित्र सभेचो भरवसो तिचे सवें तुवें संपूर्णायेक पावयलोय आमचें काळीस आनी मोन सदां सर्गींच्या सुखाचेर दवरून खालतेकान आनी मोगान ह्या संवसारांत जियोंक आनी शेकींक आमच्या मायेच्या वैभवांत वांटो जोडूंक आमकां फावो कर आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन उगडापण पुस्तकांतलें वाचप तेदवा सर्गी देवाचें मंदीर उक्तें जालें आनी ताच्या सोल्याची पेट तांतू आसलेली दिश्टी पडली तेदवा अंतराळी एक व्हड खुणा दिश्टी पडली एक स्त्री सुर्यो न्हेसलेली तिच्या पांयां तळा संद्र आनी तिच्या मस्तकार 12 नेकेत्रांचो मुकुट तेदवा अंतराळी आनी एक खुणा दिश्टी पडली एक महासोरोप उज्या बरी तांबडो ताका 7 तकल्यो आनी 10 शिंगां ताचे हर एक तकलेर एक मुकुट आपले शिमटेन अंतराळा वयल्या नेकेत्रांचो तिनांत एक वांटो ताणें मार्न जोडोवन भुमीचेर घालो उपरांत प्रसूत जावंक तयार जाल्ले स्त्रिये हुजीर तो उबो रावलो तिचे भुरगें भुंय पडले लागशण ताका ग्रासूंक म्हूण तो तयार जाल्लो स्त्रियेन एक चेरक्या भुरग्याक जल्म दिलो होस्स तो लंकडाचे बेतकाटेन सर्व राष्ट्रां वयर राजवटकी चलोवंक नेमलेलो पूण जल्माल्ल्या त्या भुरग्याक देवा आनी ताच्या सिंहासना हुजीर तक्षण उखलून व्हेलो ती स्त्री अरण्याक पोळण धांवली तेदवा सर्गार व्हड एक ताळो हांवें आयकलो आतां जाल्यार तारण आयलें देवाची पदवी आनी राजवटकी आनी ताच्या क्रिस्ताचो अधिकार स्थापीत जालो देवाचें उतर हें देवाची वडणुकार
पृथ्वीच्या भांगाराने डोल तुझ्या उजव्याक बसून आसा राणी तुझ्या स्त्री परिवारांत राजकुवरणी आसात ओफीच्या भांगाराने टोन तुझ्या उजव्याक बसून आसा तीच पाटाची राणी ओफीच्या भांगाराने डोल तुझ्या उजव्याक बसून आसा राणी ऐक तुवे आनी हांव सांगता ते चिंतून पळय तुजो खाशा लोक आनी माय बापाचें घर तूं विसर राय तुजे सुरपायेक भुलतलो तुजो पती तो ताची सेवा भक्तीन कर ओफीच्या भांगाराने डोल तुझ्या उजव्याक बसून आसा राणी आनंदाच्या संतोषाच्या संभ्रमान ती मुखार येतात आणि रायाच्या मंदिरात ती भितर सरतात ओफीच्या भांगाराने डोल तुझ्या उजव्याक बसून आसा राणी ओफीच्या भांगाराने डोल तुझ्या उजव्याक बसून आसा राणी सांत पावलून कोरिंथघरांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप भावा भयणीनो आतां निजायकी क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयला मरण पावलेल्यांक मेल्ल्यांतली उठयतली म्हूण तो जामिनी जाला कित्याक एक मनशा वरवीं मरण आयलें तशेंच एक मनशा वरवीं मेल्ल्यांचें पुनर्जिवनपणूय येता जशें आदांतें समेस्त मरतात तशें क्रिस्तांतें समेस्तांक जिवंत उठयतले पूण हर एकल्याक ताचे ताचे सर्ते प्रकार सक्तांची जामिनी कसो पयलें क्रिस्ताक उपरांत क्रिस्ताच्या येणा वेळार क्रिस्ताच्या एकवटांत आसलेल्या समेस्तांक उपरांत येतलो अंत देदवा सर्व राजवडकी अधिकार आनी पदवी तो नाश करतलो आनी देवा बापाक आपले राज्य ओपून दितलो कित्याक देवान ताच्या वैरींक पांयां तळां घालीसर क्रिस्तान राजवटकी चलोवची गरज आनी निमाणें पाडाव जातलो तो वैरी मरणच कित्याक सर्व वस्तू देवान ताच्या पांयां तळां घाल्यात म्हणटा पवित्र पुस्तक देवाचें उतार हें देवाचे वडुकार Alleluia 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 Nagiti angkar mori Devanti manvali Devanti kavitsun kaढलेली जावती आवे सर्वांची Alleluia 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 Alleluia
सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. लुका परमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. त्यावेळी देवदूतानं मोरयेक नमान करून थोड्याच दिसांनी मोरी उठून जुदाच्या दोंगराळ प्रदेशांतल्या एक शहराक धांवदावी गेली. थंय जाकरीच्या घरा भितर सरन एलिझाबेथीक तिणें नमान केलो. एलिझाबेथीन मोरयेचो नमान आयकतच तिचे कुशींत आसलेल्या बाळकान उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान भरोवन व्हडल्या ताळ्यान म्हणाली, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजे कुशीचें फळू. म्हज्या सोम्याचे मातेन म्हजे भेटेक येवचे हें भाग खंयतावन म्हाका फावो जालें. तुज्या नामानाचो शब्द म्हज्या कानांत पडटस म्हज्या कुशींतल्या बाळकान उल्हासान उडी मारली. सर्वेस्परान आपणाक कळीत केल्ल्यो संगती घडोवन येतले म्हूण सतमंडेली तूं कितली भागी. तवळ मरी म्हणा लागली, म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवी गाता. म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारोकाताई संतोषान उठता. कित्याक आपले किरकोळ चरण दासीचेर ताणें दया दिश्ट घाली. देखून ह्या फुडा संतती म्हाका सदैव म्हणून पासरतल्यो. कित्याक सक्तिवंतान म्हजे पासत विचित्र कामां केल्यांत भाग्यवंत ताचें नांव. आपणाक भियेतल्यांचेर दाखयता तो काकुळतो संतते तावन संतते पर्यान. आपल्या बावळ्यान ताणें बोळ दाखयलां. आपल्या काळजांत वटपण चिंतल्या गर्व्यांक ताणें दुस्पटयल्यांत. पदवेदारांक उंच आसनांतावन ताणें सकला गेल्यात आनी किरकोळ्यांक उंच उबारल्यांत. भुकेल्ल्यांक ताणें बऱ्या वस्तूंनी भरल्यांत आनी ग्रेस्तांक रित्या हातांनी पाटीं धाडल्यात. आमच्या पुर्वजांक दिल्ले बसवणेक ताणें पाळो दिलो आनी इस्रायलाक आपल्या साकराक तो आदार दिवन आयलो. उगडास ताणें दवरून दाखयली दया अब्राहमाक आनी ताचे संततेक सदांकाळ. मोरी सोडून 3 म्हयने एलिझाबेथी सांगाता रावली. उपरांत आपल्या घरा पाटीं गेली. देवाचे उतार हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तते मोगाळ भावानो आनी भयण्यांनो, पवित्र सभा आयच्या दिसा मरियेच्या सर्गीं घेण्याची परब आचरण करता. आनी देखून थोडो वेळ ह्याच विशयाचेर नियाळ करूंक तुमकां हांव आपयतां. 1950 इसवी नोव्हेंबराची 1 तारीख ती. समेस्त सांतां भक्तांची परब. भाग्यवंत वर्साच्या संभ्रमाक रोमांत कार्दिनाल, बिस्प, याजक, धार्मीक आनी हजारो भावार्थ्यां हुजीर पिवस 12व्या पापसाहेबान मरियेचें सर्गीं घेणें देवान उगडापें केल्लें. भावार्थाचें सत म्हणून ह्या उतरांनी परगटलें. देवाच्या पापा कथावेन मायेक सदांच आंवकवार मरियेक तिची संवसारी जिणी समतस कुडी आत्म्या समेत सर्गींच्या वैभवाक उबारली. ही पातयेनी भावार्थ्या मदें पयलेंतावन आसली. मात्रिणी 6व्या शतमानांतावनूच मरियेच्या सर्गीं घेण्याची परब
पवित्र सभेंत आचरण करताले. 1950 इसवेंत पापसाहेबान तें भावार्थाचें सत म्हणून अधिकृत रितीन प्रगट केलें. मरियेच्या सर्गींग येण्याचो अर्थ आमी समजूं जायतर मरणा नंतर मनशाक कितें घडटा तें आमी समजोंक जाय. मनीस मरतना ताचो आत्मो कुडींतावन मेकळो जाता. आत्मो देवाच्या सद्रे मुखार जडतेक उबो जातना ताची कूड धुळीक ती समान जाता. मनशाचें मरण ताची कूड धुळीक समान जावची हो पातकाचो परिणाम जावन आसा. पूण संवसाराच्या आखरेक निमाण्या जडतेच्या दिसा मेकळी जाल्ली कूड आनी आत्मो एक जातात आनी नव्या जिवनाक उठतात. हाका आमी कुडीचें जिवनपण म्हणटा. पूण जेजू तें अशें घडोवंक ना. मनशां बरी मनीस जाल्लो जेजू क्रुसाच्या मरणा पर्यंत खालतो जालो तरी ताची कूड धुळीक समा जावंक ना. बगार तो मेल्ल्यांतलो जिवन जालो. कुडी आत्म्या समेत सर्गाक सोडून गेलो. जशें कुडीचें जिवनपण जेजू थंय घडलें आनी तशें आमचे थंय निमाण्या दिसा तें घडतलें. हेंच पाप कत्नातल्या मरिये थंय घडलें. तिचे संवसारी जिणी समतस देवान तिका कुडी आनी आत्म्या सयत सर्गाक उबारून व्हेली. अशें बापाची बोव विसणार धूव, पुताची मोगाळ आवय आनी पवित्र आत्म्याची पतीन सर्गीराजाच्या वैभवांत रिगली. देवान मरियेक दिल्लें बोव उत्तीम देणें जावन आसा देव मायपणाचें. हाचे सवें देवान तिका हेरी देण्यांनी नेटयल्लें. पयलें जावन आसा तिचो पापा खतावेन गर्भी समूह. आदामच्या पातकाचें खत तिका लागोंक देवान सोडूंक ना. जो दैवीक जीव म्हाका आनी तुमकां पवित्र स्नानांत मेळटा तो तिका तिच्या आवयच्या कुशव्यांत गर्भ समोवत आसतनाच लाभलोलो जावन आसा. आनी देखून तिका विसबी हाडलो तो देवदूत म्हणटा, नामान देवाच्या कृपेन भरिल्ले सर्वेस्पर तुजे सांगाता आसा. तिचें सर्गी घेणे देवान तिका दिल्ल्या देण्याचो मुकुट कसो आसा. मरियेचें हें सर्गी घेणे तिच्या भावार्थाक विधेयपणाक आनी समयेच्या सडवणेच्या कामांत तिणें दिल्ल्या सहकाराक एक इनाम म्हूण आमी म्हणयेत. देवाक तिणें कितेंच इन्कार करूंक ना. हांव सर्वेस्पराची साखरण तुज्या कुशे प्रमाणे म्हजे तें जावं. वर्तो तिचो भावार्थ. देखून एलिझाबेथ तिका वाकानून म्हणटा, सर्वेस्परान आपणाक कळीत केल्ल्यो संगती घडोवन येतल्यो म्हूण सतमनलेली तूं कितली भागी. सा पावलो फिलिप्पिगरांक बरयल्ल्या पत्रांत अशें सांगता, जेजूचें जिवनपण आनी ताचें स्वर्गारोहण देवान
जेजूच्या खालत्यापणाक दिल्लें इनाम तर हेंच आमी मरियेच्या सर्गी घेण्या आनी तिका मेळिल्ल्या सर्गीच्या वैभवा विशयान ती सांगयत. मरियेचें सर्गी घेणें सगळ्या मनशा कुळाक एक वर्त्या संतोशाचें तशेंच बरवशाचें कारण जावन आसा. कित्याक म्हळ्यार मनशा मदल्या एकलेक संपूर्ण सुडका मेळ्ळ्या. सर्व बांदपासांतलें सुटोन ती आज स्वतंत्र जाल्या. आख्या मनशा कुळाकच ती एक अलंकार जावंक पावल्या. पोरण्या सोल्ल्यांत जुडेत स्त्रिये विशयांत म्हणलीं तीं उतरां आज मरिये मायेकी आमी लागू करयेत. तूं जेरुसलेमाचो वैभव, तो संतोश इस्रायलाचो आनी मान आमच्या परजेचो. मरियेचें सर्गी घेणें मनशा कुळाचें बरवशाचें एक कारण तें जावन आसा. कित्याक जें कितें तिचे थंय येदोळस घडलां तें आमच्या जिणयेंत एक दीस घडोवंक आसतलें. जर मरी जावन आसा सोडवणेची जामिनी आनी सांगतास तें प्रथम पळोव. जर आमी त्यास मरिये बरी विधेयपणाची सांगतास बावडताची जिणी जियेता, पातकाक मरण देवाच्या आनी पेल्याच्या सेवेंत आमची जिणी जरयता, तोवळ आमी कुडयत्न समेत उडतेल्या आनी सर्गीच्या वैभवाक रिगतेल्या. भावां भयणीनो, मरिये मायेच्या संपूर्ण स्वतंत्रतेचें फेस्त आज आमी आचरण करता आसतना भारत देशी स्वतंत्र जायचे म्हणली देवाचीच खुशी जावन आसली. मरियेचें स्वतंत्र आमच्या देशाच्या स्वतंत्रक एक आदर्श. एक देश राजकीय गुलामपणांतावन भायर आयल्यार मात्र तो स्वतंत्र जायना. बगार त्या देशाच्या लोकान राजकीय, आर्थीक, सामाजीक, आत्मीक, शैक्षणीक रितीन जर तर संपूर्ण सुडका जोडली तोवळ तो गांव स्वतंत्र जाता. तर आयच्या ह्या दडत्या संभ्रमाच्या दिसा मरिये मायेक आमी मान करता आसतना आमच्या राष्ट्रा भारता पासोती आमी मागया. प्रत्येक सावन आमच्या देशांत शांती समाधान सदांच रास करच्याक आमच्या राष्ट्राच्या फुडाऱ्यांनी आपलो स्वार्थ सांडून लोकांच्या तशें देशाच्या बरेपणा खातीर वावरूंक तीस मरी माय आमचे पासत सर्गी बापा लागीं विनोती करूं म्हूण आमी मागया. सतमंता देवाक, सर पदवेधरा बापाक, सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भी संभोवलो, अंकवार मरियेंतान जल्मलो, पोन्स पिलाता काल ताणें कस सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकेपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, सर्गार चडलो, सर पदवेधरा देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तो जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचें भोगसाणें, कुडीचें जिवनपण, ससनाचें जिवीत. आमेन.
मोगाळ भावां भयणीनो, मरिये मायेच्या सर्गी घेण्यातय आमी संतोष पावताना आनी आमच्या भारत देशाक लाभलेल्या स्वातंत्र्याक देवाक अर्घां दिताना तेच मरिये मरेपात आमची मागणी बापा समोर आमी आतां दवरया. दयाळा बापा, आमच्या पापसाहेबाक सर्व बिस्पांक याजकांक आनी पवित्र सभेच्या हर एका संध्यांक तांच्या उतरां आनी जिणये मुखांत मरये परी तुज्या पुताक साक्ष दिवंक तूं फावो कर म्हूण मागता हांव. बाबा आमचे मागणे आयक. आमच्या देशाचो स्वतंत्रसो दीस आचरण करच्या ह्या संदर्भी देशाच्या मुखेल्यांक आनी परचेक माया मोगाचे, शांतीचे, न्यायनितीचे राज बांदून हाडूंक कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांनी मरये परी जेजूक स्विकार करूंक सर संगतींनी देवाची खुशी करूंक कृपा दी म्हूण मागता हांव. बाबा आमचे मागणे आयक. आमचे फिरगेचेन आनी गांवांत सोडदोड, सोंसणीकाय, मायामोग होंदून जियोंचे शेगूण मानून घेवंक आनी सर धर्माच्या लोकांनी एकामेकाचे स्वातंत्र्य मानून घेवंक आमकां बरें मोन दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या युवा जाणांनी आनी भुरग्यांनी आंकवार मरयेची देख घेवन जेजूच्या आनी पवित्र सभेच्या मोगांत वाडोवंक तांकां बेसावांनी भर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या एवकरिस्ताच्या मेसा बोवारी हजर जालेल्या आमी समेस्तांनी पुनर्जीवनपणांतय आनी सर्गा सडणेंतय भावार्थ दवरूंक आमकां कृपेन भर म्हूण मागता हांव. बाबा आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या मोगाळ बापा, मरिये मायेचें सर्गीं घेणे तशेंच आमच्या देशाच्या स्वतंत्रसो वार्षिक दीस संभ्रमच्या ह्या तुज्या भुरग्यांची खालती प्रार्थना तूं दयेन मानून घे. मरिये मायेच्या विनवणेन आमकां गरज आसा तें तूं लाभय. हे मागणें आमी करता तुज्याच पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सोम्या तुका देव कितें हांव जावं काणीक म्हजी, हातां बोटां जोडून तुका हाडून येता उंडो दाका सोरो देणी तुज्या मोगाची. हे सोम्या तुका देव कितें हांव जावं काणीक म्हजी, बोटां जोडून तुका हाडून येता उंडो दाका सोरो देणी तुज्या मोगाची. मुझे हे जीवन केलाय ते पावन पवित्र मारुत्रान तुज्या. मुझे हे जीवन केलाय ते पावन पवित्र मारुत्रान तुज्या. सेवेत सोम्या आजाव लागता. हे सोम्या तुका देव कितें हांव जावं काणीक म्हजी, हातां बोटां जोडून तुका हाडून येता उंडो दाका सोरो देणी तुज्या मोगाची. हे सोम्या तुका देव कितें हांव जावं काणीक म्हजी, हातां बोटां जोडून तुका हाडून येता उंडो दाका सोरो देणी तुज्या मोगाची.
म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदरा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या आनी त्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. प्रितीच्या बापा, तुवें बागेवंत आंवकवार मरियेक सर्गाक उबारून वेल्याय देखून सगळ्या रसने बराबर हो वाकनेचो यज्ञ आमी तुका समर्पिता. तिच्या विनोवन एक कान दिवन ह्या बलिदाना वरवीं तुज्या पवित्र आत्म्याचो उजो आमचेर देवय आनी तुका अत्रेगूंक आमची काळजां मोगान पेटय. ह्या उज्यान आमकां बदलून आमचे उदेशी सगळो संवसार पुनर्जिवंतपणाच्या मोहिमेक तयार कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवीं. सर्वेस्प तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदरा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वांते आमी तुका दिन वासूंक पावो. वो कायदो नितीसो आनी आमच्या पायद्यासो व्हड दीस वो संतोशाचो ताच्या मायेच्या स्वर्गा वरनासो. तो देव सैमान एकलोच पूत तुजो तुजे संगतार असणार सर जिवासो. तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उतरावरत्या अजापान मनशा सैमान पूत जावन ह्या संवसारी आयलो. भाग्यवंत आंवकवार मरियेचो देखून देव मातेक तुवें कुसोंक सोडली नाय फोंडान. भागार आयच्या दिसा तिका उंचल्या सर्गार उबान वेली. महिमेन एक दीस संपोवन जातेली त्या तुज्या पवित्र सभेचो तिका केली अरम आनी परम उपकार. तुज्या वाटसुऱ्या परजेचो केली तिका तीर भरवसो. केली बुजवणेचो तिका तारो. देखून वर्णन नजो तसल्या आनंदान मरियेची स्तुती गीत आमचेंच करून सर्गींच्या सरदुतां भोगतां सांगती आनी सगळ्या तुज्या रसने बराबर तुज्या मोगाचें आनी पदवेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा, करोस तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखणटा. कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्त तुज्या पुता आमच्या सुमया वरवीं
पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजता. उदेंतेतावन अस्तमते पर्यंत तुका निर्मळ भेटोवणी करच्याक एक आशा परसा तूं जमयत आसाय. देखून बापा, खालतेपणी आमी हें मागणें करता. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो परदीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें रगत, पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. बावडतसो गोट परगटूया. बापा, आमचे सर्वने पासत तुज्या पुतान सोंसल्या कश्टा मरणासो, ताच्या अनंतभरीत पुनर्जिवंतपणासो आनी सर्गार चडण्याचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मोरणान आमकां तुजी इश्टाग जोडल्या, तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजे दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रगतान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान बरें आनी जेजू सवें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सासणीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव भाग्यवंत आमकार मरयेच्या, तुज्या भाग्यवंत धर्मदूतांच्या आनी वैभवी रक्षसाक्षांच्या आनी समेस्त भक्तां सांगाता तुवें विंचून काडलेल्याच्या दायजांत आमकां वांटो मेळो. तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. बापा, हे बली वरवीं आमकां तुजी इश्टागात मेळ्ळी. तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापाच्या आनी जेराल्ड आयजक आमच्या गोळी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या समेस्त गवळ्या आनी मनियारा बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे संगाती ह्या संवसारान वाटसरे तुजे पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रितीमोगान थीर कर. तुझे भुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कणवळ्या बापा, संवसारान शिंपडल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय
आमच्या मेल्ल्या भावा भयणीक आनी तुजे इश्टगतीन ह्या संवसाराक अंतरल्या सोमेस्तांक मैपसान तुज्या राजांत घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून सासणाक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां भरवसो आसा. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं ताचे उद्देशें सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनार. आमच्या सुडवंदराची आज्ञा मतीन धरून ताणेंच आमकां मागोवंक शिकयलें. आमचे बापा म्हणलें मागणें भक्तीन आमी आतां मागोया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजे कुशी सरकार जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतलें आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गीचें बाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर्व पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाटय. कित्याक राजवटकी, पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमयान जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणें तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळिये, संसाराचे पाप काढतेले, आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये, संसाराचे पाप काढतेले, आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये, संसाराचे पाप काढतेले, आमकां शांती दी, आमकां शांती दी. ही देवाची सिडी संवसाराचे पाप करता ती. सिडयेच्या जेवणाक आपोवन मेळिल्ली आमी निजायकी सुभागी. सुम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळा जेजू, तूं भोव पयत साक्रामेंतान कोरोस हजार आसाय म्हूण हांव पाती येतां. सर वस्तू प्रास चड हांव तुजो मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, हे घडये तुका हांवें पवित्र साक्रामेंतान घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन तुका हांव वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदींच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन.
सोमिया काळजांत ह्या म्हज्या ये धनिया बर म्हाका मोगान तुज्या जिविता खाणाक तूं आपयताय अख्खी भावा भयणीक तुज्या दैवेक हिंडात एकवटायताय वेंचीक पावणां तुज्या ये सोमिया काळजांत ह्या म्हज्या ये धनिया बर म्हाका मोगान तुज्या प्रार्थया. महिमेवन देवा आमच्या मोगाळ बापा, हांव कुंवार मरयेच्या कुशव्यांत जियोन आपल्या आवयची कूड जेजून संस्कारली आनी पुनर्जिवनपणाच्या मोहिमेक पुर्ती केली. तोच जेजू आपल्या कुडी रक्तान आमकां पोसून आमचे भितर जियेता म्हूण आमी सतमनता. जावं तो आमकां ह्या मासा रक्ताच्या संस्कारा वरवीं आमच्या मोहिमेवन पुनर्जिवनपणाची खात्री हें देणे आमकां फावो कर. तुवें सर्गार उबारून वेल्ल्या आमच्या मायेच्या विनवणेन आनी तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. आमच्या मोतींचो आनी काळजाचो धनी जेजू क्रिस्त आमची पावलां शांतीच्या वाटेर सांबाळूं. आमेन. तो आमच्या देशाच्या सर्व लोकांक एकाच बापाची भुरगीं कशीं एकामेकाच्या मोगान एकठांव. पवित्र आत्म्याच्या कृपेन सगळे आमचे प्रयत्न आनी अत्रेक आपल्या कुशे प्रमाणे तो सुपळ करूं. आनी सर पदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर सदांच आसो. वचून येयात. क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. जय तुका होग्याप तुका भोव मोगाळ भारत माते. मान तुका गौरव तुका भोव दयाळ भारत माते. देवऋषी करतां कन्याकुमारी पर्यंत रासवण तुजे चलये माये. प्रकाश वांकयला ना गोडांक नेणट्या बाळकांक कया. गोपान तुज्या आरोन आमकां राखून व्हर माये. जय तुका होग्याप तुका भोव मोगाळ भारत माते. मान तुका गौरव तुका भोव दयाळ भारत माते. भारताची तुजी स्वतंत्र भुरगीं सर्व आमी एका काळजान एका मनान बंदी
आमकां गोडबे सोबन माये तुझ्या पवित्र कर आमकां सकाळी दयेन तूं पाव आमकां जय तुका हो प्राप तुका हो मोगाळ भारत माते मान तुका गौरव तुका हो दयाळ भारत माते मोगाळ पुत्रा सोवे आमवर मोरी आशीर्वाद दिवा भगवान तुझे कृपेन निवड आमकां आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.